म्हादय अभयारण्यात जनावरांचे फोटो ट्रॅपाक राना खात्याच्या टीमीन लायिल्ले 4 कॅमेरा चोरले। सगळ्या अभयारण्यात मिळून 18 कॅमेरे लायिल्ले। हे कॅमेरा वरवीं अभयारण्यात भोंवपी वाघ धरून वेगवेगळ्या रानवटी जनावरांचे फोटो ट्रॅप जाता आणि तांचे वास्तव्याचे ठोस पुरावे मेळटात। हालींच म्हादय अभयारण्यात वाघ सर्वेक्षणूय जालें। सर्वे वेळाच आनीक एक नवी वाघीण कॅमेरा ट्रॅप जाल्या। म्हादय अभयारण्यात हे अशे तरेचे एकूण 18 कॅमेरा वेगवेगळ्या सुवातींनी लायिल्ले। ह्याच कॅमेरांनी अभयारण्यात भोंवतल्या रानटी जनावरांचे फोटो ट्रॅप जाता आणि तांचे अस्तित्वय पुराव्यां सयत स्पष्ट जाता। ह्या कॅमेराच्या फुडल्यान कसलोय भोंवतो जीव गेलो काय तो कॅमेरा ताचो आपोआप फोटो क्लिक करता। हातूंतले 4 कॅमेरा कोणे तरी चोरले। आमचे थ्रू आउट द इयर म्हणल्यार साधारण ऑक्टोबर ते मे ह्या काळात रानात कॅमेरा सगळ्याक लायिल्ले आसतात। सो दॅट आमचे वर्सभराक ही सगळी जनावरांची सर्वे जायतच आसता। अशा काळा भितर आमी जेन्ना कॅमेरा लायिल्ले आमी टोटल 18 कॅमेरा सदोदीत आमचे कंटिन्युअस रानां आसताले। त्या 18 कॅमेरांतले 4 कॅमेरा चोरयेक गेले। ह्या कॅमेरांनी रानटी जनावरांचो फोटो नेमको कसो ट्रॅप जाता ते आरोफोन सांगले। हांगाच्यान एक रे गेल्ली आसा जी रे एनिमल जेन्ना कट करता त्या बरोबर हो फ्लॅश जाता कॅमेरा आनी ही जी आमकां दिश्टी पडटा ती इमेज येता। सो इवन हे कॅमेराज आसा ते हाका बॅटरी जी लागता ते बॅटरेचेर चलतात। आमकां आनी दुसरे कसलो सोर्स ऑफ एनर्जी ना। ह्या रानाक खंयूय लावपाक जाता बरोबर पूण हांची बॅटरी आसा ती रोखडी म्हणजे एक अशें तशें 50-100 फोटो आयले की बॅटरी काबार जाता, बॅटरी नवीन घालता। आनी आमी वचून जेन्ना चेक केले तर 2-3 दीस जर फोटो घायला हाजोर तर बॅटरी ना भितर काबार जाली। आमी इमिडिएट बॅटरी रिप्लेस करता। म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरीत हालींच टायगर एस्टिमेशन सर्वे जाला। हे सर्वेत अभयारण्यात वाघ, ब्लॅक पॅन्थर असल्या कितलेशेच जनावरांचे अस्तित्व सापडला। नवे म्हायती प्रमाण सर्वे पुराय जावचे कांय दीस पयलीं कॅमेरात आनीक एक वाघिणूय ट्रॅप जाल्या। ह्या अभयारण्यातली जनावरांच्या पुराव्यांची 52 सॅम्पलां राना खात्यान देहरादूनात वायल्ड लायफ इन्स्टिट्यूटात अभ्यासपाक धाडल्यात। प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने। मडगांवां रुमडामळ हावजिंग बोर्डात लायटीच्यो कटकटी लागून थंयच्या लोकांनी लायटीच्या खात्याच्या इंजिनियराक घेराव घातलो। तांकां खंय गेले कितलेशेच दीस सारकी लायट ना। इंजिनियर सांगता लोकांनी घे म्हणून घरात एसी घाल्यात, तांकां लागून लोड येवन ट्रान्सफॉर्मर वतात। पंचायत म्हणटा लोड वाडला तशे लोक हजारांची बिलांय भरतात। खात्यान सारके लक्ष घालचे म्हणून तांची मागणी। मैं मानते हैं हाउसिंग बोर्ड में 99% इलीगल है, लेकिन क्या कर सकते हैं, किसी का घर तोड़ने का पावर हमको भी नहीं है। घर का मतलब नहीं है, लाइट इलीगल लोड बढ़ा है, इसी वजह से तो इलीगल बढ़ा तो आप लोग इलीगल लोगों ने अगर घर बढ़ाया ना तो लोगों ने उसका लोड बढ़ा है ना। 1 मिनट लोड बढ़ा तो लोग उसका बिल भी भरते। पहले 500 रुपया भरते थे, 4000 भर रहा है तो वो पैसा भी तो डिपार्टमेंट में भरता है ना। तो डिपार्टमेंट का काम है उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, हमारा नहीं है। आजकल के जो जमाने में हर किसी को शुगर है, हर किसी को बीपी है, हर कोई इंसान बीमार होता है, तो हर किसी को एसी की जरूरत होता है। सगळे एसी लायतल्यात, सगळ्यांक 3-3 एसी 6 एसी लायतल्यात, पण हेजेर आमचो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आमकां सांगपाक शकना न्ही एसी लावपाक जाय काय फॅन लावपाक जाय काय बेश्टो तो टेबल फॅन घेवन रावपाचो। सो हांव कितें म्हणटा, डिपार्टमेंटाची सतत चूक आसा की तेंच्यांनी इफ समज जर लोक ते इलिगल करता, सिंगल फेजीचेर लोक 3 फेज लायट कन्ज्यूम तर करता न्ही, जाल्यार डिपार्टमेंटान स्वता येवन हेजेर इन्स्पेक्शन करपाचें आनी तांकां सांगपाचें बाबा तुमगेले रॉंग करता, नाजाल्यार तांकां तरी एक तर लोकांक फायन मारपाची। ओव्हरलोडिंग जावन थोडेशे ट्रान्सफॉर्मर आमचे ओव्हरलोड जाल्या हावजिंग बोर्डात रुमडामळच्या, आणि त्यामुळे तांकां थोडेशे फेस करचे म्हणल्यार रातची लायट वचपाक लागली। रातची लायट गेल्यानंतर परती फेसी वचपाक लागल्यो गरम जावन। दुसरें एक म्हत्वाची गोष्ट अशी आसा की ह्या रुमडामळ हावजिंग बोर्डान न्ही थंय लोकांनी LIG घरां आशिल्ली ती खूब अकस्मात वाडयली आणि तांणी सगळ्यांनी एसी घाल्या ही, पण ताणी ते हांगा डिक्लेअर केलें ना लोड। त्यामुळे लोड जोपर्यंत आमकां कळत ते आमकां जर खबर आशिल्लो इतलो वाडटा जाल्यार पयलींच आमची प्रपोजल वता आशिल्ली। हालीं 3-4 दिसान हो लोड खूब वाडल्यामुळे आमकां लक्षांत आयलें, मागीर आमी गेले आमी लोडिंग काडलें रातचें। जाल्यार रातचें सुद्दां लोड जेन्ना आमचो ऑफ लोड आसता पळय तेन्ना सुद्दां पीक लोडा पेक्षा फाटी घालतालो। आमचे पीक अवर्स लोडींग एक्चुली 8 ते 9, 9:30 इतलेच आसताले। आतां 1, 2, 3 जाल्यार लोड भयंकर वाडपाक लागलो। मा खाजन रस्त्याचे सोबितीकरणाचे काम चालू केलां। हो प्रोजेक्ट खंय बेकायदेशीर 22 शेतकारांच्या शेतांतल्यान रस्तो व्हेला, तांकां खंय कळोवंक ना
तांची NOC ना बिल्डरांची भर घालूंक हो प्रोजेक्ट चल्ला म्हणून शेतकार बोवाळ मारतात. शेतकार निमाणे कोर्टात गेल्यात. पर्यटन केंद्र झाले हे की हांगासर येवपाक कोणाचीच बंदी नसते. खातले पितले बहुत मजा करतले हसतले बिबिस्त हसणे उगणे हे चालूच असतले आणि त्यामुळे हयसर जो काय खत पडटलो किंवा बाटल्यो पडटल्यो किंवा ते उखलपाक हयसर कोण नसतलो. शेवटी हे शेतान फेकले गेले जातले आणि फेकल्या नंतर शेतान वचपाक आमकां दुर्मीळ जाताला आणि ही शेती फाल्यां सगळी अनपीक रावतली आणि शेतापासून आम्ही या काळी आयेपासून सामके लांब रावतले आणि बिल्डराच्या घशान ह्यो जमनी वचांक शकता आणि त्यासाठी एजंटाचे काही प्रयत्न चलता. हे डिसएडवांटेजीस खूप आहेत हाका. हो जो प्रोजेक्ट जालो न्ही तर पहिली गोष्ट म्हणजे हो प्रोजेक्ट करप हो इलिगल प्रोजेक्ट. नॉर्मल प्रोसिजर करूंक ना गव्हर्मेंटान. केला जाल्यार त्यांनी दाखवून दिवपाचो सगळ्या लोकांक दाखोवपाचो. जर तेंच्यांनी केला जाल्यार आमी आमची हें फाटीं घेतो. पण आमच्या जे शेतकरी आसा कारण त्या शेतकऱ्यांक अजिबात कांय इन्फॉर्मेशन ना त्यांचे एक्वायर ना लेटर ना काय ना करता. ही जबरदस्तीन जागा घेवन बिल्डींग 7 मीटर रस्तो यांच्यानी 10:30-11 मीटराचेर पावला. तेजे भायर तार मारल्या. टोटल कितले शेतकरी या शेतान आसा? टोटल साधारण 80 टोटल 80 बानिया 80 180 बानिया 80 बानिया 4 लोती. चार लोती म्हणजे एकट्याचे 5 असता एकट्याचे 2 असता एकट्याचे 20 आहात असे म्हणजे एकट्याचे अमुक. पण साधारण आमच्याकडे आम्ही जे इन्फॉर्मेशन दिला आम्ही एक कंप्लेंट रजिस्टर केली त्याचे साधारण 20 लोकांनी सायनी मारल्या. जे शेतकरी आहात ह्या शेतात म्हणजे ह्या शेतान काम करतात ते. ज्याका शेत आसा त्याका हे सगळे डिफिकल्टी येतल्यो. ज्याका शेत ना तो समजा बरें जालें. गांवांत आमचें अशें चल्लां की आसा ते बरें आहा तुमी कित्याक हे विरोध करता. तेका शेत आहा तेका त्यो डिफिकल्टी कळटल्यो. आतांय कळटल्यो आनी पावसानय कळटल्यो. शेत ना तेका व्हडलो प्रश्नच येना न्ही. तो म्हणटा काय जाता तुमी बरें जाता हें आमचें काय वायट जाता बरें जाता जावं न्ही म्हणून. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.